नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे समस्त वीक्षकांक आमगे लायचे मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव शीला भंडारकर. चेडूं कशी पळयत पळयता व्हड जाताची म्हण दिसता आमकां. पळयत पळयता डॉक्टर जालींची, पळयत पळयता इंजिनियर जालें, ऑडिटर जालें अशें आमकां दिसता. जाल्यार ताजी मागशी तांगेले प्रयत्न आनी तांणी कडेन वावटप रे तांकां आगोतस आज आमगेलो तो संवाद करूं आयले डॉक्टर ऐश्वर्या किणी. ही मैसूरचे श्री धर्मप्रसाद किणी आनी श्रीमती विद्या किणी हांगेल धूव. ऐश्वर्या, तुका आयचे आमगेल मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. धन्यवाद. तुका डॉक्टर जावका म्हणून तुका ल्हान मन जेवत केल की तुका सांदकोन आश आशिल्ली की कशी उत्तेजन मेळ्ळें तुका? हांव ल्हान आसतना हांव 4th स्टँडर्ड 5th स्टँडर्ड आसतना केन्ना हांव म्हणचे आशिल्लें हांव डॉक्टर जेवचें म्हणून. हांव इवन म्हगेल्या रुमा डोरार आनी बरोवन दवरलेलें डॉक्टर ऐश्वर्या किनी म्हण सकाळी. बट मागीर एक्चुली हायस्कूलांनी येतना थोडेची हांव मस्त आलोचन करतर नासिल. म्हळ्यार म्हाका थोडे भंय आशिल्ले. आमगेल्या घरांतूय कोणें नाची, इमिडिएट फॅमिलींत कोणें डॉक्टर्स नाच नवे. सो ताका शिवचें म्हण सकाळी म्हाका थोडेच ते भंय आशिल्ले. सो मागीर हांव मस्त तांतूं मन घालनी. बट मागीर हांव PUCंत आसतना म्हाका फर्स्ट रँक मेळ्ळेलें. तेन्ना तुकून हांव मेल्या कॉलेज प्रिंसिपलाक मस्त क्लोज जालेली. कॉलेजाक फर्स्ट येयन तूं? वय कॉलेजाक. सो तेन्ना मेल प्रिंसिपल तो केन्नाय मेलाक आपोवन उलयता आशिल्लो, म्हाका बुक्स आनी दिता आशिल्लो. इवन मोटिवेशनल बुक्स आनी दिता आशिल्लो. सो तशी इन्स्पिरेशनल बुक्स आनी दिवचे आशिल्ले. जाल्यार हांव आनी की 2 मायंड्सांत आशिल्लें नेक्स्ट कसं करचें म्हणून. सो ताणें एक पाटी कसं म्हळ्यार म्हाका एक वार आमगेलें कोलंबिया एशिया म्हूण हॉस्पिटल आसना मैसूरांत. थंय अशीच ऑब्जर्वरशीप म्हूण आशिल्लें. ताणें म्हणलें एक वाराची क्लास अटेंडन्स सकट हांव तुका दिता, तूं त्या वर्सा तूं अटेंड करी म्हूण म्हाका थंय पेटोवन म्हाका मोटिवेट केलेलें. सो तेन्ना म्हाका थंय वतरी थोड्याची ओके म्हाका केनशी सूट जाता म्हूण म्हाका तेन्ना दिसलें. सो तेन्ना हांवें करेक्ट जावन डिसायड केलें हांव मॅडिकलच करचें म्हूण. मागीर तुका मॅडिकल सीट खंय मेळ्ळें? म्हाका SDM धारवाडांत मेळ्ळें. मेल रँकींग CET रँकींग प्रकार ते अलॉट जावचें. सो म्हाका कोडयालय मेळटा आशिल्लें, बट मेलान्नूक धारवाड आनी की खूश आशिल्लें. सो ते थोडे फॅमिलियर मैसूरा वरी एनवायरमेंट आसना. सो आनून मागीर SDM म्हाका जॉयन जा मेळ्ळें. सो म्हाका SDM धारवाडाक सीट मेळटा. MBBSन तुका भांगरा पदक मेळ्ळेलें. खंयचे सब्जेक्टाक? फार्माकॉलॉजी सब्जेक्टांतू तांतू हांव टॉप आशिल्ली. म्हगेलें फेवरेट सब्जेक्ट आशिल्लें ते. सो तांतू म्हगेलें टॉप आशिल्लें. तेन्ना तुका कशी अनुभव जालो? म्हाका भारीच खूश जालेलें. म्हळ्यार त्या सब्जेक्ट म्हाका लायक फ्लोआन येता आशिल्लें. सो म्हाका म्हळ्यार खंयचे विशयार आसता ते? त्या ड्रग्साचे विशय लायक सकट मेडिसिन्स आमी बरोवन दिवचे ताजे विशय. त्या कशी खंय एक्ट जाता, कसन करता मेडिसिन्स, ताजे सायड इफेक्ट्स कसन ना म्हूण त्या सकट आमी वाजून बरोवचे. सो म्हाका मस्त तांतू इंट्रस्ट आशिल्लें. मागीर तुका MD करपा जाल्यार खंयचे ते सब्जेक्ट घेतले आनी कशी तेचे सब्जेक्ट तुका सिलेक्ट करपा म्हूण कशें दिसलें? MD एक्चुली हांव म्हगेल्या इंटर्नशीप टायमांत अशीच अटेम्प्ट केलेलें. हांव प्रिपेर जावन अटेम्प्ट करनाशिल्लें, अशीच अटेम्प्ट केलेलें. एंड म्हाका एक सदान म्हणटा रँकींग मेळ्ळेलें. सो म्हाका इनिशियली प्लॅन नासिल सीट घेवचें. हांव एक वर्स वाजून वापस अटेम्प्ट करून घेवया म्हूण लेखिल्लें. बट मागीर ते कोवीड आनी येवन मागीर वापस ते पोस्टपोन आनी जावचें म्हूण म्हणलेलें हांवें. सो तेन्ना हांव व्हडना म्हाका कसो मेळटा त्या घेता म्हूण. एंड एनिवेज एनेस्थीसिया हांव म्हणलेलें वरी फार्माकॉलॉजी मेल फेवरेट सब्जेक्ट. एंड एनेस्थीसियान तूं मस्त फार्माकॉलॉजी आनी एक फिजियोलॉजी म्हूण एक सब्जेक्ट आसा. तांत आमी ह्युमन सकट सिस्टम्स कशें वर्क जाता म्हूण शिकचे. येंचे सुद्दां चड एनेस्थीसियांत. सो म्हाका दिसलें म्हाका ह्या सब्जेक्ट सूट जाता म्हूण. सो हांव तेन्नाच घेवन सोडलें फर्स्ट अटेम्प्टांतूच. तूं MD करता आसूचे एनेस्थेसियान. तूं एनेस्थेसिस्ट म्हळ्यार तांगेलें काम कशें करतात आनी आनीक हॉस्पिटलांत तूं सकट हॉस्पिटलांत तूं तांगेले रोल कसले म्हूण एक सांग तूं? एनेस्थीसिया एक्चुली रिलेटिवली लायक विंगड ब्रांचाक कंपेर केल्यार थोडे न्यू ब्रांचान, थोडे नवेच रिसेंटली डेवलप जालेले ब्रांच. रिसेंट म्हळ्यार एक 175 years तुकून आसा. बट ताचे पश फुडें ह्या नाशिल्लें. विंगड सकट ब्रांच मेडिसीन सर्जरी सकट पूर तुकून आशिल्लें. ते बिफोर क्रायस्ट काला तुकूनय आशिल्लें. ह्या थोडे आत्तां डेवलप जाता आसूचे ब्रांच. पूड लायक 1846 तू फर्स्ट एनेस्थीसिया
दिवन फस्ट ते स्टार्ट जालेलें. सो पूड आनी एक सर्जरी करची म्हळ्यार मस्त कश्ट आशिल्लें. म्हळ्यार एनेस्थीसिया ना न्हय, सो मस्त पेनफूल आशिल्लें. आतां एक ट्युमर आनी आसल्यार त्या काडका तिची, नातल्यार पांयांत इन्फेक्शन आनी आसल्यार त्या पांय कट करता तिची. बट तेन्ना एनेस्थीसिया ना, सो तांणी कसन की क्रूड मेथड्स यूज करता आसलेची. लायक पेशंटाक थोडे अल्कोहोल पिवून न्हिदोवचे अँड हात पाय सकडी 4 जणांन राबून ते दवरचे अँड बांदून घालचे. पेन जाता आशिल्लें बट काय करूं जायना. लायफ सेव करता जाल्यार ते सर्जरी करता तिची न्हय. सो तांणी तशें करता आशिल्लें. मस्त कश्ट आशिल्लें. सुमार जणांनी ताजे विशय पोयम्स आनी बरयला, लायक कितले कश्ट जाले तांकां एक सर्जरी त्या जावका म्हळ्यार म्हूण सकडी पोयम्स आनी बरयला. सो पुढे मस्त कश्ट आशिल्लें. बट एक पाटी एनेस्थीसिया फील्ड डेवलप जातरी मस्त इजी जालें. ताकाच आतां इवन सर्जरीन थंय मस्त प्रोग्रेस जाला. आतां इजिली हार्ट सर्जरी ज्यो, कॅन्सर सर्जरी ज्यो आतां व्हेरी इजिली जाता बिकॉज एनेस्थीसिया आशिल्ली म्हणटना कसने करता. सो तशी. सो आमी एज एनेस्थेटिस्ट फस्ट आमी कसन म्हळ्यार आमगेले पेशंट इंट्रॅक्शन थोडे कंपॅरेटिवली उणें. विंगड ब्रांचाक कंपेर केल्यार थोडेच इंट्रॅक्शन उणें. म्हळ्यार आमी जस्ट तांणी आयल कुडले तांणी मागीर अनकॉन्शियस आसताची. सो आमगेले आनी तांगेले कॉन्टॅक्ट उणें. सो ताकाच आमी प्रिवियस डे सर्जरीचे प्रिवियस डे आमी प्री एनेस्थेटीक चॅकअप म्हूण करचें आसा. सो तेन्ना आमी पेशंटाक वचून उलोवचें. तेन्ना एटलिस्ट थोडें एक बॉन्डिंग जाता. आनी नेक्स्ट डे तेन्ना ऑपरेशन येतना एक फेमिलियर फेस पळयल्यार तांकांय कम्फर्टेबल आसता. सो तेन्ना आमी वचून उलोवचें आसा आनी तेन्नाची आमी इवन तांगेले डिटेल चॅकअप करूं आसा. म्हळ्यार आतां सर्जन्स तांणी तांगेले डिजीजा वयर कॉन्सन्ट्रेट करताची. बट ताजे उट विंगड पक्कन ज्यो डिजीज आसल्यार तेन्ना एनेस्थीसिया दिवच्याक प्रॉब्लम्स जाता. सो आमी फूल सिस्टम सकड विंगड हार्ट प्रॉब्लम ज्यो विंगड आसता, किडनी प्रॉब्लम एक पट पेशंटाकच गोत आसना. सो तशी आमी सकडी त्या चॅकअप करतात प्रिवियस डे. पक्कन ज्यो आमकां कसने डावट आसल्यार आमी विंगड डॉक्टर जाले हेल्प घेतात. कसने किडनी प्रॉब्लम आसल्यार आमी नेफ्रोलॉजिस्टाक रेफर करताची. हार्ट प्रॉब्लम आसल्यार कार्डियोलॉजिस्टाक रेफर करताची. सो तशी इट्स ऑल टीम वर्क आमगेले. सो आमी तांगेलो रेफर करून मागीर तांणी फिट म्हूण म्हणल्यार आनी आमकां फिट म्हूण दिसल्यार तेन्नाच आमी सर्जरीक प्रोसीड करीत. तेन्ना नेक्स्ट दीस सर्जरीक पेशंट येताची. सो नेक्स्ट दीस तांणी सर्जरीक येतना आमगेले प्लॅन आमी फस्टच फॉर्म करून आसताचे खंयचे नमुने एनेस्थीसिया दिवचें म्हणून. आतां मस्त नमुने एनेस्थीसिया आसा. जनरल एनेस्थीसिया म्हूण आसा, स्पायनल एनेस्थीसिया म्हूण आसा, मागीर नर्व ब्लॉक म्हूण आसा. जनरलांत कसन म्हळ्यार पुर्ती पेशंटाक पुर्ती कॉन्शियसनस आसना, पेशंट ब्रीथ समीत करना, फुल्ल आमगेले हाताक आसूचे. तेन्ना आमी त्या विंड पायपांत एक ट्यूब घालताची. त्या ट्यूब घालून त्या वेंटिलेटराक कनेक्ट करचे. सो थंय तुकुनूच तागेलें ब्रिदींग. सो आमी त्या मॉनिटर करता तागेलें ब्रिदींग केन्ना समज येताच न्हय म्हणून चड उणें जावचेक नाजे. सो त्या आमी मॉनिटर करता. मागीर आनीक एक कसं म्हळ्यार त्या पुर्ती कितले ऑपरेशन जाल्यार 6 आवर्स ज्यो 5 आवर्स 6 आवर्स कितले वेळ ऑपरेशन जाल्यार पेशंटान अनकॉन्शियस आसूका. सो आमी त्या गॅसीजान मेंटेन करचे एनेस्थीसिया. सो त्या आमी पळोवन घेवका. चड उण जेवच्याक ना त्या पळोवन घेवका. मागीर आतां 4-5 आवर्स पेशंट थंय आसा, फूड ना या कसं उदक ना कांय ना. सो आमी त्या हांगा नरा तुकून त्या दिता आसूका. ग्लुकोज आनी आमी मेंटेन करता, उदकाच मेंटेन करता. मागीर सर्जरी म्हळ्यार ब्लड वच्चे आसताची आसता. सो त्या आमी फस्टच कॅल्क्युलेट करून दवरनासताची बॉडी वेटा प्रकार कितले अलाव करीत कितले अलाव करूं नज म्हणून. सो त्या रेंज क्रॉस जाल्यार आमी ब्लड आनी हाडोवका, ब्लड वापस थंय घालोवका, नरा तुकून भायर तुकून ब्लड आनी दिवका. सो सुमार सकड मागीर मद मदेक मस्त कॉम्प्लिकेशन्स आनी जाता. त्या आमी मॉनिटर्स आनी आसा त्या पळोवन आमी डायग्नोज करता. इता म्हळ्यार पेशंट अनकॉन्शियस आसता, कसो प्रॉब्लेम जाल्यार तांकां सांगूंक कळना. सो त्या मॉनिटरानूच आमी कम्युनिकेट करचें. त्या मॉनिटर पळोवनूच आमकां कळटा समज की कसं करता की म्हणून. सो ताजे प्रकार आमी ड्रग्स दिता वच्चे. सो जनरल एनेस्थीसिया. मागीर आनीक एक स्पायनल म्हूण आयला. स्पायनलांत कसं म्हळ्यार आमी फाटींत एक सुजी दिताची. त्या सुजीत दिवन तांतू थोडेची एक 3 ml ड्रग्स दिताचे. आमगेले थोडे ड्रग्स आसा त्या दिताची. त्या दितरी कसन जाता म्हळ्यार पोट्टा तुकून तोगू भाग फुल नंब जाता, म्हळ्यार राकोडसे जाता. थंय आपळालय कळना, मुवमेंटय आसना. एक 4-5 आवर्स तशीच आसता. सो तेन्ना सर्जरी करयता. तांकां कसं कळना पेशंटाक.
बट त्या कसं म्हळ्यार बरी पोट्टा तुकून तोग्गू खंयचें ऑपरेशन आसल्यार त्या करीत वयलच्यानी जायना माता आक्ट जायना सो पोट्टा तोग्गूच ऑपरेशन हांतू एडवांटेज कसं म्हळ्यार पेशंट अवेक आसता म्हळ्यार कॉन्शियस आसता सो कसं प्रॉब्लेम जाल्यार कम्युनिकेशन आनी करूं की उलोवचेक जाता ब्रिदींग पेशंटच करता वेरएज जनरलांतू सकट ब्रिदींग वेंटिलेटर सो जनतेत आमी प्रेफर करचे स्पायनल अशी आनी आत्ता एक नवेंच आयला म्हळ्यार नर्व ब्लॉक म्हूण आयला सो तांच्यान तांणी की लायक जाला इता म्हळ्यार आतां हांव म्हळें न्हू हाता सर्जरी आसल्यार स्पायनल दिवचें जायना तें जनरल दिवका बट आतां ताणें एक ऑल्टरनेट आयला नर्व ब्लॉक तांत आमी कसं करताच म्हळ्यार अल्ट्रासावंड मशीन म्हूण आसा पळय ते आमी यूज करचे आनी त्या नर्व आमी सोदुचे कसं खंयचे पार्ट आमी एनेस्थीसिया दिवका पळय त्या नर्व आमी सोदुचे अल्ट्रासावंडान आनी त्या नर्वा सुत्तू आमी वखद घालचे इंजेक्शन दिवन वखद घालचे नर्वा सुत्तू सो त्या पार्ट मात्र तेन्ना नंब जाता म्हळ्यार त्या पार्ट मात्र पेनलेस जाता सो तेन्ना कॉन्शियस पेशंट सर्जरी जाल्यार कसं नाही कळना अँड हाच्यान एक एडवांटेज कसं म्हळ्यार जनरल दिवन मागीर सर्जरी जातरी शिफ्ट करतर तांकां पेन आसतना त्या सर्जरी पेन सो तेन्नाय आमी तशीची अल्ट्रासावंड हाण त्या नर्व आनी सोदून आमी मेडिसिन्स थोडे साना डोज मेडिसिन्स इंजेक्ट पळोवचे तेन्ना तांगेले पेन सक्कड वता सो आतां त्या लायक जाला सो आतां कोणे खंयचे सर्जरी जाल्यार कम्फर्टेबल जावन आमी जल्द तितले आमगेल एज एनेस्थेटिस्ट आमी करचितात सर्जरी म्हळ्यार पेशंटाक कम्फर्टेबल जावन वचुका म्हणून अँड त्या सोडल्यार एक्चुली ICU मॅनेजमेंटय एनेस्थीसिया अंडर येवचे सो आतां नेक्स्ट इवन आमी काम करतना आमी आयदर ऑपरेशन थिएटर नातल्यार ICU खंयचे सिलेक्ट करीत ICU मॅनेज करचे एनेस्थीस्ट सो इतल रोल आसा सर्जनाक कितले काम आसता तितलेची आसता MD जॉईन जातना फर्स्ट बापा म्हाका वचून म्हणलें तेन्ना म्हाका एनेस्थीसिया सीट मेळ्ळें आनी बापा वान गेलें कितले वर्सां कोर्स गोंया म्हण हांव 3 वर्सां कोर्स म्हणटा आनी बापा वान म्हणलें नाही तुमी बरेची त्या पेशंटाक वखद दिवन इतकरच न्हू ताका 3 वर्स जायना शिकच्याक म्हणल्यार बट आतां आमकां कळटा तंतू म्हणून हे स्पायनल अनेस्थेशिया दिवन या डिलिव्हरी करतना सिझेरियन त्या वेळी त्या एक फाटी दुखी म्हणलेलें लायफ लॉंग म्हणून केलो जनसा एक अभिप्राय आसा सर्जनाला ते कशें सांग ना एक्चुली या रॉंग थिंकिंग म्हळ्यार सुमार जाणां तशीच लेखताची तांणी आमकांय तशीची फस्ट स्पायनल बेड म्हणटाची बट त्या रॉंग स्पायनलान कसं बॅक पेन जायना सुमार सकट तांणी त्या लिटरेचरांनी काण पळयल्यार स्पायनलान कसं प्रॉब्लेम जायना विंगड कसं प्रॉब्लेमा निमतान आशा पुरो त्या अशीची सगळ्यान मोण त्या रुमर्स जावन गेला स्पायनला निमतान बॅक पेन ना जाल्यार एक्चुली कसं प्रॉब्लेम ना आराम से स्पायनल एक्चुली लायकच सो आराम से स्पायनल बॉडी वीकनेस मोस्टली विंगड सुमार बॅक पेन कॉमन प्रॉब्लेम कॅल्शियम डेफिशियन्सी जो विंगड कसं प्रॉब्लेम निमतान बॅक पेन सुमार जनाक आसता बट स्पायनलान जावचे म्हणजे त्या जायना इनफॅक्ट स्पायनल सेफच आतां पेनलेस चाइल्ड बर्थ म्हणून आयला आतां आनीक एक आमगेले तावय रोल आसा पेनलेस चाइल्ड बर्थ म्हणून आतां करताची आतां सुमार जाणां पेन म्हळ्यार सगळ्यांक भंय आसताची आसता तावय पोडपुणी ऑप्शनन आसलें डिलिव्हरी म्हणटना ऑप्शनन आसलें पेनान तुची त्या कोरून घेवका म्हूण आसलें बट आतां जन फस्ट कसं म्हणटाची नमगे सिझेरियन माडी म्हणटाची पेन इरदिल्ला म्हणटाची बट ताजे पशी आतां लायक ऑल्टरनेटीव म्हळ्यार पेनलेस नॉर्मल डिलिव्हरी कशें त्या पेनलेस नॉर्मल डिलिव्हरी म्हळ्यार आमी कसं करचें म्हळ्यार ताका आमी एपिड्युरल एनेस्थीसिया म्हणटाची सो आमी फाटीक एक सुजी दिवन एक सनच ट्यूब मस्त सपूर एक वायर्स आमी ट्यूब घालताची फाटींतू त्या वचून स्पायनल कॉर्डा लग्गी भायर स्पायनल कॉर्डा भायर बेसता ट्यूब आनी आमी जस्ट प्लास्टर आनी घालून दवरताची त्या ट्युबा तुकून आमी मेडिसिन्स दिता वताची त्या मेडिसिन्स दिल्ले निमतान त्या मेडिसिन्स वचून डायरेक्ट स्पायनल कॉर्डा वयरीची एक्ट करता सो ताजे निमतान त्या नॉर्मल आतां नॉर्मल डिलिव्हरीन पुश आनी कोरका न्हू बेबीक आनी त्या पुश कोरका सो त्या पुश आनी आरामसे कोरिता बट पेन कसं कळना सो कितले वेळ जाल्यार आतां कितले वेळ त्या लेबर जावचे जाल्यार आतां एका तांकां 8 hours 9 hours आनी आसता तितले वेळ जाल्यार पेनलेसच आसता सो त्या एक एडवांटेज सो आतां इजी जाला फुडल्या काळान तांणी इनिशियली या ट्राय करतना नॉर्मल डिलिव्हरी पेनलेस करूं ट्राय करतना त्या युरोपियन कंट्रीन तांणी
मस्त प्रोटेस्ट आशिल्ले म्हळ्यार तांगेल बिलीफ कसो नाशिल्लो म्हळ्यार नॅचरल आनी ह्या पेन फुडले सकट केल्लें हाजे पनिशमेंट फुडले सिन्साचे पनिशमेंट डेलिव्हरी पेन्स आतां भोग्गो कथेची मात्र तशी म्हणचे आशिल्लें बट मागीर सुमार जणांनी त्या रॉंग म्हण प्रूव करून ह्या टेक्निक्स डेव्हलप करता करता आतां सुमार कडेन अवेलेबल आसा ह्या एपिड्युरल एनेस्थीसिया. तूं एक्सपिरियन्स केला हय आमी पळयला आमगेल हॉस्पिटलांतूय पेशंट्साक घालताची थोडेचे चड एक्सपिरियन्स जे येता कडेन करच्याक बट व्हेरी कम्फर्टेबली डिलिव्हरी जाता विदाउट एनी पेन. कसले मेमोरेबल एक्सपिरियन्स जालेलो की तुगेले ह्या एनेस्थेटिस्ट जावन मेमोरेबल सुमार एक्सपिरियन्स आसा लायक सुमार एक्सपिरियन्स आसा बट एक मिगल मोस्ट मेमोरेबल एक्सपिरियन्स म्हळ्यार हांव एक पाटी त्या कार्डियाक ICUंत वर्क करता आशिल्ली तेन्ना एक पेशंट आयलो जस्ट त्या दिसू तायले कार्डियाक सर्जरी म्हळ्यार हार्ट ऑपरेशन जावन तो शिफ्ट जालेलो मागीर संजवाल थंय सम आशिल्लो बट संजवाल सडनली तागेले हार्ट आनी वर्क जेवचे स्टॉप जाले सो तेन्ना आमी त्या चेस्ट कंप्रेशन्स म्हणटा पळय त्या सकट स्टार्ट केले शॉक आनी दिल्ले सकडी युजली आमी एक 5-6 सायकल्स दिवन पळयताची मागीर रेस्पॉन्स नातिल तेन्ना युजली थोडेच त्या होप्स आमगेले उण जाता बट हाका आमगेले फूल टीम आशिल्ले सो आमी दिताच चमकलेचे ऑलमोस्ट आमी 12 सायकल्स दिवन शॉक आनी दिलेले मागीर तो वापस आयलो लायक तागेले हार्ट वापस बीट करूंक स्टार्ट जाले मागीर वापस तांणी त्या टेस्ट आनी करतना तांकां कळटा भितर एक ब्लीड जाता आशिल्लें ताजे निमतीन अशें जाता आशिल्लें म्हणून मागीर इमिडिएटली ताका सर्जरीक व्हरून त्या सकट रिपेर करून मागीर तो 1 वरान सम जालो सो ह्या एक आमकां मेमोरेबल एक्सपिरियन्स येता म्हळ्यार ऑलमोस्ट तागेलें डेथ जालें बट आम फूल टीम एफर्ट्सान ताका वापस लायफ मेळ्ळी सो त्या मस्त एक्सपिरियन्स. अँड अनेक म्हाका हांतूच सांगू का कसं म्हळ्यार सगळ्यांक ॲज अ कॉमन पीपल सगळ्यांक ते एक CPR म्हण आसा CPR म्हळ्यार कार्डिओ पल्मनरी रिससिटेशन म्हणून हाजी बेजीक नॉलेज सगळ्यांक आसूं काय म्हळ्यार हाजे निमतीन अनेक एक लायफ सेव जावच एनी टायम सेव जावच चान्स आसा सो हाजे बेजीक नॉलेज सगळ्यांक आसूं का सो CPR म्हळ्यार तेंची कार्डिओ पल्मनरी रिससिटेशन कार्डिओ म्हळ्यार हार्ट पल्मनरी म्हळ्यार लंग्स अँड रिससिटेशन म्हळ्यार वापस हाडचे ते तुका तूं आतां आमगेले विक्षकांक सांग सो तांतू कसन म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल तूं आयदर घरान तूं ऑर तूं खंयच्यो रोडार वतना एक पर्सन अनकॉन्शियस जालें सडन जावन अनकॉन्शियस येद्राकच तेन्ना कसन कोरका म्हण ह्या गायडलायन सांगता ॲज अ कॉमन पर्सन हॉस्पिटलान तूं एंटायरली डिफरंट लायक हॉस्पिटलान सगळी अवेलेबल आसा ड्रग्स अवेलेबल आसा इन्स्ट्रुमेंट्स आसा ऑक्सिजन आसा सगळं सो तेन्ना विंगड प्रोटोकॉल्स आसा बट ॲज अ कॉमन पर्सन बेजीक लेवलार कसो करिता म्हण हांव सांगता सो आतां एक पर्सन अनकॉन्शियस आसा म्हणल्यार रोडार जो ऑर घरान जो तुमी फस्ट ॲम्ब्युलन्स आपोवच सकट करायची ॲम्ब्युलन्स आपोवपाची आतां ॲम्ब्युलन्स येवच्याक एक 2-3 मिनट्स घेता सो तेन्ना कसो कोरका म्हळ्यार आतां एक्चुली आतां न्ही अनकॉन्शियस आसलें म्हणल्यार तेन्ना युजली मोस्ट ऑफ द टायम ताजी रिजन हार्ट अरेस्टाची कार्डियाक अरेस्टाची त्या युजली हार्ट अटॅक जावन ऑर विंगड रिजन्स आसता बट आमगेल्या ब्रेनाक 3 मिनट्स टायम आसूचे 3 मिनट्सान तूं ऑक्सिजन उण जाल्यार मागीर ते डॅमेज जावचे वापस सम जायना त्या पर्मनंट डॅमेज सो ताकाची एवरी मिनट इज प्रेशियस हांतू एवरी मिनट इज प्रेशियस आतां एक पेशंट आय मीन एक पर्सन अनकॉन्शियस जालें तुमी ॲम्ब्युलन्स आपेची त्या ॲम्ब्युलन्स येवच्याक एक 5 मिनट्स पुणी घेतना सो तेन्ना तुमी कसो करका म्हळ्यार फस्ट त्या पेशंट फस्ट चेक करेत सकट सेफ आसवे म्हणून इता म्हळ्यार कोणाकय हेल्प करूं वच म्हणटना आमगेल्या लायफाकय डेंजर जावचे न्हय सो फस्ट चेक करायची कसं न्ही आतां एकाक पट थंय जो खंयचे करंटा वायर आसा पुरो ऑर खंयचे स्नेक जो आसा पुरो सो फस्ट सकट चेक करायची तुमी वच्चाक सेफ नव्हे तुमकांय कसं न्ही जायना नव्हे म्हण चेक करायची सेफ म्हण कळ्ळें म्हणटना नेक्स्ट कसं करका म्हळ्यार त्या पेशंटाक समची फाटीर न्हीद करायची नॉर्मल जावन खंयचे पोजिशन आसलें उदार न्हीद करायची अँड एक पाटी चेक करायची तागेल ब्रिदींग आस की ना म्हणून सो आमी ताका लूक लिसन फील म्हण म्हणटाची एक फस्ट पळोवन सांगेची वेदर तागेल ब्रिदींग आसता की ना मागीर आयकून पळयाची अशें कान दिवन तुमकां कळटा नव्हे
अँड फील तागेले श्वास घेतस की ना म्हणून. अँड तुमकां पक्कन जो पल्स पळोवचा कळचेल्यार एक पट पल्सय पळयता, बट ओके ते एका क्लिंक कळना, बट एटलिस्ट या. सो तागेले ब्रिदींग ना म्हणल्यार मोस्टली तागेले हार्ट स्टॉप जाला म्हणून. सो तेन्ना तुमी कसं करता, फस्ट अशी एक हात अशें दवर न्हू, अँड आनीक हात अशें दवरायची, अँड ह्या हात पार्ट तागेले हरदेर सेंटरार हरदेर दवर न्हू, अशें करून कंप्रेशन्स दिता तुका. सो त्या कंप्रेशन्स हार्ट असो जाग्यार दवरका की सेंटरार सेंटरार दवरका, सेंटरारी दवर न्हू, अशी कंप्रेशन्स दिता तुका. त्या कंप्रेशन्स दितना ह्या पार्ट स्ट्रेट आसुका, अँड तुमगेल फोर्स सकडी शोल्डर्स तुकून येवका, अँड त्या कंप्रेशन तुमी कितले दिवका म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक 5 सेंटीमीटर त्या भितर वचुका, अँड भायर येवका तितले. आतां तुमकां एक पट भंय करता तांगेल बोन जो ब्रेक जाल्यार म्हणून, बट ह्या असल सिच्युएशनान तावय होडना, बिकॉज ह्या मोर इम्पॉर्टंट. हार्ट मागीर त्या विंगड कसं नाही करिता. सो तुमी त्या थिंक करू नकाची, जल तितले त्या कंप्रेशन्स दिवका, अँड त्या कंप्रेशन्स एक मिनिटाक ऑलमोस्ट 100 लगी दिवका, तितले फास्ट आसुका. अँड त्या दिवच म्हणटना टायर्ड जाता. सो तशें म्हणटना एक निमिशाक चेंजय करिता. आनीक कोणें तुमकां हेल्पाक आसल्यार 1 निमिष तरी तांकां सांगची. आनी ज्या कसं नाही जाल्यार 10 सेकंड्सा वयरी त्या स्टॉप जावचे ना, त्या कंटिन्यू जाता आसुका. त्या स्टॉप जाल्यार मागीर ते इनएफेक्टीव, ताजे एफेक्ट वता. सो त्या कंटिन्युअस जावन 100 पर मिनिटाक ते दिता आसुका. सो ह्या सगळ्यान एज अ कॉमन पर्सन सगळ्यान गोता. अँड असं मस्त विडियोजय आसाची युट्यूबार, तेंच्या म्हळ्यार CPR कार्डिओ पल्मनरी रिससिटेशन म्हणून सर्च केल्यार युट्यूबार मस्त विडियोज आसाची. सगळ्यान ह्या पळोवन थोडे शिकूका. आता तूं मेडिकल शिकता आसचे सूर करतरी तुगेल हे जर्नीन तूं आज वरेन तुका म्हळ्यार ह्या शिकतना तुका लायफांत आनी कसं एक विंगड एक पार्ट मेळटा आमकां लायफान. तूं एक अनुभवानी पळय कसन एक पार्ट शिकल्या तूं. म्हाका बिगेस्ट लेसन हांव शिकील कसन म्हळ्यार लायक आमी कितलेच कसं प्लॅन दवरल्यार एक पट लायफान ता जावचेच जाता. सो एक सकड आमगेल हाताक नाता. आतां सुमार पटी अम्मान केन्नाय म्हणचे आसली तुगेल उदकारून खंय बरयला थंयच आसता. सो त्या जाल्यार करेक्ट. सो बट एक कसन म्हळ्यार त्या कसं जाल्यार आमी ताजे बेस्ट करता तितलेच. आतां एक पट आमी लेखील तशी सकट जायना, बट आमी कसन मेळना ताजे बेस्ट आमी करूंक ट्राय करता तितलेच. आतां तूं हांगा मंगलोरान तूं MD करता म्हगे लास्ट 4 मंथ्स. खंयचे कॉलेज? AJ इन्स्टिट्यूट. नाही तुका मस्त सकड हव्यास आशिल्लो न्हू सांदकोन म्हाका हांव पळयल्या वरीची कसन क्विज आनी डिबेटान पार्टिसिपेट करचें तशें जाल्यार प्रात्यास की हांव पूर्ण मस्त अँकरिंगा सकट करता, समाजान पार्टिसिपेट करता आसली. मागीर हांव स्टेट लेवल चेस प्लेयर आसली. सो आतां मस्त तशी टायम मेळना, बट आतां अशी हॉबी सगळ्यांक आसुका नातल्यार त्या मायंड काम दवरच्याक हॉबीज आसा. सो वाराक एटलिस्ट 2 or 3 days हांव आयदर स्विमींगाक वता, एक हांव वॉकाक वता ऑर योगा तशी वचून तेन्ना थोडे काम जावन जाता. मागीर वरल्यान वेळ पुरो तुगेले हांवें हांव तुका नेमका म्हणलें केलें तेची कसं म्हळ्यार तूं तुमगे शिकवणेंचो तुमगे लायफ म्हळ्यार हॅक्टीक आसता न्हू. सकाळीं क्लास सूर जाता, रात्री वाज्यो आसता म्हळ्यार तांतू मदें तुगेलें मायंड तूं कशी काम जावन दवरून घेता म्हणून. बाय आमगेले PG लायफ थोडे हॅक्टीकच आसता की नाही. सो फर्स्ट इयर सेकंड इयर आनी हॅक्टीकच आशिल्लें. एवरी 3rd डे आनी ड्युटी आसची आशिल्लें सकाळीं. सो मोस्ट ऑफ द टायम आमी हॉस्पिटलांतू आसता. नायट ड्युटी आसता नायट ड्युटी आनी आसता आशिल्लें सकाळीं. बट तेन्ना कसं म्हळ्यार आमगेल्या आतां हॉस्पिटल एनवायरमेंटच फॅमिलीसे करून घेवचे आशिल्लें. आमगेले कलिग्स आमगेले सिस्टर्स सकट तांगेल्याक आनी फ्रेंडली जावन आसल्यार तेन्ना आमकां वर्क एनवायरमेंट लायक आसल्यार तेन्ना हॅक्टीक म्हण दिसना. सो मेनली वर्क एनवायरमेंटा आमी लायक रिलेशनशिप्स मेंटेन करता आमगेले कलिग्स आवट सकाळीं तेन्ना कसं नाही हॅक्टीक म्हण दिसना. हांव पळयल्या वरी तूं सांद दाखोवनय मस्त कूल. आतां तशी आसा ताचेर हांव म्हाका आश्चर्य जावचें इतले पुरो शिकून पुरो इतले कशी आसता ही चेल्ली इतले आराम जावन. ऐशू इतले वेळ आमगेलो तो हांगा येवन हे संवादांत भाग घेतिल्ल्याक तुका विश्व कोंकणी तर्फेन आनी म्हगेले वैयक्तीक तर्फेन
आणि सकळ विक्षकां जावन तुका मस्त धन्यवाद सांगता. हांवय विश्व कोंकणीक मस्त धन्यवाद सांगता. हेला एक युनीक एक्सपिरियन्स आशिल्लें हांगा येवन उलोवचें सकडी. सो थँक्स अ लॉट. अँड आनीक एक हांव धन्यवाद सांगूक इश्टपवत म्हळ्यार आमगेल मैसर समाजाचे बिकॉज तांणी आमकां केन्नाय एज स्टुडंट्स आमी थंय आशिल्ले तेन्ना एज 10th जो PU जो MBBS जाले जो केन्नाय आमकां एनकरेज करचें आशिल्लें. कसनय अचिवमेंट जाल्यार तांणी रेकग्नायज करचें, सन्मान करचें, फेसबुका घालचें. त्या सकट आमकां मस्त एनकरेजमेंट दिता आशिल्लें. मेल फ्रेंड्साकय हांव सुमार हांगाचें सांगता आसतना आमगेल मैसर समाज अशी तशी म्हणटा तेन्ना तांकांय आश्चर्य तांणी म्हणचें तुमगेली कम्युनिटी भारी एक्टीव ना म्हणून. तेन्ना म्हाका मस्त प्राऊड फील जाता. इतले वेळ आमगेलो हो कार्यक्रम वीक्षण करता सो सकळ वीक्षकांकय मस्त धन्यवाद.